जामता आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां एक व्हड व्हड गोंडोल आसतोच आनी पवित्र देव आमकां आटकोल कोत्ता. म्हाका तो विचार आवडटा. बायबल म्हणटा चोर येता फकत मारूंक चोरूंक आनी नास करूंक, पूण जेजू म्हणटा हांव आयला. थंयसर आमकां मेळता पवित्र आटकोल. देवचार ताका जाता तितलें कोत्ता निसंटोन करूंक आनी जेजू तातूंत आटकोल हाडटा जेन्ना तो थंयसर पावता. म्हणटा पूण हांव आयला तुमकां जिवीत मेलोंक आनी तुमी ताचो आनंद घेवंक, तो बरोन मेलोंक वतसर. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जर तुज्या जिवितान ह्या वेळार तुका दिसता की आतां तुका फकत निसंतोन, त्रास, खोंती, दुमालो आनी सोयरीगोतींचे प्रश्न आनी तुटलेले कालीज आसा, जाल्यार जेजू आयलो तुका तुज्या जिविताचो आनंद दिवपाक. तुवें नाका पासून सगळ्या कश्टांक नपयत करूंक, तुज्या जिविताचो आनंद घेवंक देवाच्या कडच्यान. देव एक देव आदले भाशेन करपी. आमी स्तोत्रा 23 हांडून वाचला जेन्ना आयज राती आमी कॉन्फरन्स करले की तो आमचो आत्मो आदले भाशेन करता. म्हजें कालीज तुटलोलें, म्हज्या बापायन म्हजो अपमान केल्लो आनी म्हज्या मायन म्हाका सोडून दिल्लें आनी पयल्या दादलो जो आयलो ताचे लागीं काळ जाल्ली दुसऱ्या बायल्यांक घेवंक तो भोंवतालो आनी बोनकोनीन पावलो. 23 जाता म्हणसर म्हजो आत्मो तुटलोलो. हांव सारकी चिकूंक नॉको आसली. सगळें म्हाका बरें लागोन आसलें आनी म्हजी खोशी सगळी पाड जाल्ली. हांव नकलो आसली कशी कबलात करूंक जाय ती. हांव नकलो आसली स्वाधीन जावंक. हांव फकत जाणो आसली म्हाका कितें जाय पळय तें आनी सगळो वेळ जो घडटाली म्हाका जाय तेंच घडूंक आनी तें कठीण जाता. हांव सत सांगता की ताणें म्हजो आत्मो परत हाडला आनी हांव नकलो पासून तुमकां कशें सांगचें तें म्हाका देवान केलां तें जिवितान. हांव कितली उपकारी ती आनी हांव तुमकां खात्री दिता की जें कितें देव एका मनशा खातीर करता तें खंय पासर कोत्तलो. आनी आयज राती तुवें भायर सरून तें घेवंक जाय आनी सत मानूंक जाय की कसलोच प्रश्न इतलो व्हड न्हय की देवाच्यान तो सुटोवो करून येचो. म्हाका ज्यो आवडटा आमी देंवचाराक हारायला आनी ताचेर जोयत वेला. देंवचाराक हारायला. तोच बीत करिना देंवचाराक हारोंक. आमी देंवचाराक हारायला कित्याक जो आमचे भितर आसा तो संवसारान आसलेल्या परस व्हडतो आसा. बायबल म्हणटा आमी जिखप्या वन ओदीक ताचे वरवीं जो आमचो मोग कोत्ता. सो देव म्हाका आसा तर म्हजे विरुद्ध कोण आसत. तूं जाणा जेन्ना तूं देवा बरोबर आसता तेन्ना ताचे कडेन गणित शास्त्र आसा जे संवसारान आसात ताचे वन दुसरे संवसारान तुजे कडेन प्रश्न 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 पाडाव पाडाव प्रश्न आनी ते सगळे गोंडोल जाता जो तुवें आदीं पळोवंक ना. वो धाकटो लेखनच्यान पुस्तक पळोवया जो हांवें तुमकां दाखोवंक केला. देवाच्या गणितशास्त्रा बद्दल थोडी म्हायती मेळटली. हे सगळे प्रश्न आसात. धाकटो टोटल जोडायकार सूंग पुरो जाला. टोटल चोड आसो सूंग डिस्कावंट देवा कडच्यान बॉक्सान एकाकूत आशा भरवासो मोग शांती. ओ धाकटो टोटल रिलीव्ड सूंग सारकें करप सुटका टोटल वाटाव तुजें जिवीत. आमेन. हांव ताचे बद्दल चिंताली. तूं जाणय गणितशास्त्र बदलता जेन्ना तूं देवा सांगाता आसता. म्हाका आवडटा हे धाकटे मुने बायबलींतले जे म्हणटा पूण देव. कित्याक म्हाका खरेंच तुमकां जाणो सांगूंक जाय की परवाना कितें चलता तें जेन्ना देव भितर येता, जेन्ना पवित्र देव भितर येता आनी तूं ताच्या पवित्र आपोवण्याक स्वाधीन जाता तेन्ना सगळें बदलता. इतिहास चॅप्टर 7 वर्स 9 आमी आंते थोडे वर्स वयर घालतले. इतिहास चॅप्टर 7 वर्स 9. आनी हेर पोरजोतपटी जेजूचे पूत आपल्या भावा जुजूचे नाटकायेन भरोन ताका गुलाम कसो विकलो आनी असो इजिप्टाक पावलो. पूण देव सगळीं म्हणात पूण देव. हांगासर कुटुंबांतलो धाकटो पूत सगळे
दुसरे भाव ताचेर नाटकायन भरलेले, कित्याक बापाय ताची चड आपुरबाय कोत्तालो. पूण हाचो अर्थ न्हय की ताचो मोग कोत्तालो दुसऱ्या परस ओदीक. पूण तो धाकटो आसलो आनी त्याच पासत दुसऱ्या परस ओदीक ताका मेवताले. थोड्यो वस्तू ज्यो दुसऱ्यांक मेवो नासल्यो तूं जाणूय. आनी तुमी जाणत, जर तुमी भाव भयणां मदलीं धाकटी जाल्यार हें तुमी जिवीतभर आयकलां आसतलें. ओ तुका सगळें मेवलें, आमी सगळ्या पासत वावर करचो पडलो, सगळें अशेंच बसून मेवलें. आमेन. आमच्या सगळ्या म्हूण धाकट्या पुटाक एक दीस म्हटलें, हांव केन्ना जल्मलें त्या बाबतींत म्हज्यान कांय करिनेसो, म्हज्यान कांय करिनेसो. बरें, जुजे तसोच आसलो तूं जाणूय. तो सगळ्या म्हूण धाकटो आसलो आनी ताच्या बापायन ताका एकदम बरो कोट दिलो जो तो घालतालो आनी ताचे भाव जलताले. ते इतले रागात जाले, इतले पिशे, इतले दुस्वासान भरले की ताणें ताका व्हेलो आनी ताका विकलो. गुलामाच्या दोंड्यान आसा तांकां. आनी ताणें आपल्या पायक सांगलें की जानवारीन ताका जिवेशी मारला म्हूण. ताणें ताचो कोट परत हाडलो, सगळें रगत घालून ताचेर. पूण देवाचो तोलो आसलो जुजेचेर आनी देवान ताचेर उपकार केलो. अजाप दिसता आमच्या जिवितान कितें जाता जेन्ना देव आमकां उपकार कोत्ता आनी कोणाकय उपकार दितलो जर ती ताचेर सत मानीत तर. तुज्या जिविताच्या 2 दिसा पासत तुवें कुमसार जावंक जाय, म्हणूंक जाय, मागूंक जाय, म्हाका देवाचो उपकार आसा, हांव वेता थंयसरूय. हांव तुमकां सांगता, देवाच्यान आमचे पासत दारां उगडूंक जातात जी पळोवंक तुमची तोंडां उगटींच उरतलीं अजापान. तुमी सारकींच अजापतेल्यात. म्हज्या पुतान म्हाका गेल्या सुमनाक सांगलें की म्हाका उपकार मेवला म्हूण. आतां इंडियेक एक बायल आसा जी उंच अधिकाराच्या स्थानान घातला आनी ती म्हजो खूब मोग करता. आनी आतां तिणें आमचे पासत दारां उगडल्यान आमकां सरकारी सगळ्या वन पळयल्या इंडियेच्या राष्ट्र TV स्टेशनाचेर आसोंक. आनी आतां आमी इंडियेक जायतींच आसा, आमी इंडियेक जायतींच दिसता. पूण ह्या TV स्टेशनाचेर वचोन आमी पावतात ताचे किन दोबरा जाणांक पावतले. आतां आमी 1.2 बिलियन आंतल्या 850 मिलियनाच्या लोकांक पावतले हांव. आनी आमी 16 वेगवेगळ्या भाशांनी प्रवाचन कोत्तले. तो उपकार जावन आसा. म्हाका तुमकां सांगो दी, एक ओस्तोरी फेंटेन मेसोरी थांची नोकलो आसली. आपूण सारकी कशी वागूंक जाय ती 30 वर्सां फाटीं इंडियेच्या आख्या राष्ट्राक देवाचें उतर पडकोवपाची न्हय. सर देव तांतून नासलो जाल्यार, जेन्ना देव तुजेर उपकार कोत्ता तेन्ना देंवन चलान वाटेंतलो भायर सरोंक जाय. आमेन. पूण देव जुजाची सुरवात एका खोनीन जाली, पूण शेवटाक तो एक पालिसीन पावलो. ताच्या इजिप्टाक सगळ्या वोन ओदीक अधिकार आसलो फारोक सोडून. आनी एकूच वस्त जी म्हाका मेवता. आतां म्हाका जाय तुमकां हें सजमोंक, कित्याक हें सगळ्यांक म्हत्वाचें. एकूच वस्त जी म्हाका मेवता जी जेजून केल्ली, जी सारकी आसली, ती म्हटल्यार ताच्या जिवितान कितेंय चलो ताची मनाची अवस्था बरी आसली. चला, तुवें म्हजें आयकलां? हांवें म्हटलां ताच्या जिवितान कितेंय चलो ताची मनाची अवस्था बरी आसली. ताच्या जिवितान कितेंय चलो. हांवें म्हटलां ताच्या जिवितान कितेंय चलो तेन्ना ताणें बरी मनाची अवस्था दवरली. आनी तुमी जाणा ताणें कितें केलें तें? खंयसरी तो वचो तो लोकांक बरो आसलो. जेन्ना तो बोनकोनीन आसलो 30 वर्सां ताणें करूंक नासल्या क्रिमी पासत, ताणें एका पोदेरात आनी एका थंयसरले भायर सरोंक आदार दिलो आनी ते दोगूय विसरिल्ले. हांव तुमकां सांगता, जर जिवितान त्रास आसत जाल्यार सगळ्यान बरी वस्त जी तुज्यान करूं येता ती बरी मनाची अवस्था दवरूंक आनी सगळ्यांक बरें रावंक. सो तूं ह्यो 2 वस्त जाल्यार देंवचारान कशेंच तुका दाबोन दवरूं येसो. म्हाका परत म्हणूंक लायनाका. हांवें म्हटलां, जर तुज्या जिवितान गोंडूल आसा जाल्यार एकूच वस्त तुवें करूंक जाय, ती एक बरी मनाची अवस्था दवरूंक. बरी मनाची अवस्था दवर आनी सगळ्यांक जांचे थाय तुज्यान बरें राव येता तांचे थाय बरें राव. आनी तें केल्यार देंवचार तुका दवरचो ना ताब्यान. ताच्यान बेश्टेंच करूंक जावचें ना. म्हाका डॅनियलाच्या इश्टाची खबर आवडटा, सॅड्राक, मिशाक आनी एबेदनेगो. ओ म्हज्या देवा, हांव उत्सामोल जाता दर पावटी हांव ही खबर वाचता तेन्ना, हाचेर प्रवचन करूंक तोच बीत कोत्ता तेन्ना.
हें अजापाचें तर तुमी म्हाका मातशें सोंसचें पडटलें कित्याक हांव एका मिनिटाक हाचेर प्रवासन कोत्तेली सगळ्या म्हूण पयलें तुज्या एका व्यक्ती बाबती ताच्या इश्टांक पळोवंक सांगूं येता. डॅनियलाक बरे इश्ट आसले. ते स्वताचे मनीस जे आपले उतर दवरतले कोत्ताले जे ते म्हणटात ते कोत्तेले म्हूण तांणी थारायलें सारकें तेंच करूंक ताचे पासत तांकां त्रास भोगूंकी पडत जाल्यार आमकां आशा आसा आयच्या समाजान असले मनीस मेळोंक. डॅनियल 3 हातून सुरवात जाता एका वर्सान जो हांव तुमकां थोड्याच वेळान सांगता. ताची सुरवात वर्स 10 हातून जाता पूण आमकां नाका हें सगळें वाचूंक. म्हणटच 3 हांवेसर 22 हातून आमी सुरू करुया. पूण जे घडटालें तें राजान हुकूम दिल्लो की सगळ्यांक ताचे मुखार तकली बागोवंक जाय म्हूण ताच्या पुतल्या मुखार आनी दुसऱ्या मुखार तकली बागोवंक फावना. साद्राक मिसाक आनी एबेदनेगो देव भिरांतीचे मनीस आसली तांणी म्हटली आमी हें करचें नात. पूण राजान म्हटलें जो कोण हें करिनात तयार ना जाका जळतेल्या उज्यांत खोनांत उडयतले. आतां हाचे बदल 1 मिनिटाक चिंत. सो थंयसर जळत्या उज्याचो खोर नासलो आनी ताचे भायर रावंक तुका फकत एक पुटल्या मुखार दिमी घालूंक जाय आसली तर म्हाका दिसता आमी सगळीं करूंक तयार जावपाची म्हूण. म्हणटच पळोवया कितें जालें तें. म्हणटच राजाची आज्ञा खोर आसली. हांवेसर 22 हातून सुरू करता. म्हणटच राजाची आज्ञा इतली खोर आसली आनी उज्याचो खोर इतलो नेटान जळतालो की शाद्राकाक मेशाकाक आनी एबेदनेगो धरून व्हरताले ते मनीस उजेचो दोग लागून लसून मेले. ते देग मेन शाद्राक मिशाक आनी एबेदनेगो जळत्या उज्याच्या खोन्यान बांदलोले पडले. ते पळोवन नेबुकॅडनेझर राजा ते पळोवन सगळोच थोटाकलो आनी सटकून उबलो रावता आनी म्हटलें आमी तेगा मनशाक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले. तांकां उज्यानूच उडोवंक नासले पूण तांकां दोरी घालून बांदलेले गोट बांदलोले. आनी तांणी जबाब दिलो ओ पोले हांव 4 दादल्यांक पळयता आनी ते सडलेले आसात उज्यान चलतात आनी तांकां मार लागूंक ना आनी चवथ्याचें रूप देवाच्या पुता सारकें आसा. पूण देव त्या जळत्या उज्यांत तांचे बरोबर आसलो आनी हाचे बदल जी वस्त म्हाका आवडटा ती म्हटल्यार जेन्ना ते जिविताचे सगळ्या वन वायट काळान आसले तेन्ना तांकांच तांच्या बंदखणींतली सुटका मेवली. तूं चिंताय तुजे थंय कांयच जायना जेन्ना तुज्या जिवितांत सगळो गोंडोल आसता जायत कोडेक आनी केन्नाय देव त्योच वस्तू उजार करता आमच्या जिविताच्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका दिवंक. ह्या वस्तूंक थावन तुमकां मेकले करूंक. तांकां बांदून भितर घालोले पूण ते सुटून भायर आयले. आनी बरी खबर जर तुज्या दुसऱ्या पानार पयशी तर थंय म्हटला आनी जेन्ना ते भायर सरले ते उलपले नासले. तांचो दुवराचो वस पासून येवंक ना. हालेलुया. तुमी जाणा कितें हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां आनी ते गरजेचें म्हणून तो हांव तें सांगतां. म्हाका गेल्या वर्सांत हांवें जालें जेन्ना हांव म्हजी गोवायकी दिताली की म्हज्या लिंगाच्या अपमानावून ओदीक जाल्ला म्हूण म्हज्या बापायन म्हजो बलात्कार केल्लो. अपमान हें उतर आतां बरें कबूल आसलें तशें उतर जालां. म्हजो अपमान जालो तुजो अपमान जालो आमचो सगळ्यांचो अपमान जाला. पूण हांवें तें मेजलें कित्याक हांव जाणो तें कितले पावटी घडलां तें आनी खंयच्या दिसांचेर घडटा तें. आनी 5 वर्सांक म्हज्या बापायन म्हजेर 200 पावटी बलात्कार केल्लो. आनी तें चिंतूंक अजापांचें की खंयच्याय मनशान मन सारकें आसूं येता आनी तांकां एक जिवीत आजुनूय आसूं येता आनी तरी हांव भायर येता आनी म्हजो दुवराचो वास पासून येना. चलात कोणूय तरी बोबो मार. म्हजो दुवराचो पासून वास येना. म्हाका पळोवन तुज्यान सांगूंक जायना म्हजे लागीं उलोवन तुज्यान सांगूंक जायना. हांवें तुमकां सांगूंक ना जाल्यार तुमकां केदींच कळचें नासलें. तुमी चिंतात आसतले की हांव खूब शिकल्या आनी हांव एक सुभागी म्हज्या जिवितान ह्या स्थानाचेर आसोंक. कितें हें सत न्हय जायत.
म्हाका कॉलेजीक वचोंक जाय आसलें, पूण म्हाका कॉलेजीक वचोंक मेळोंक ना, कित्याक म्हाका बापा इश्टायन पोस्ट वचोंक जाय आसलें, कामाक वचोंक जाय आसलें, म्हाका भायर वचोन म्हजी सांबाळ करूंक जाय आसली. आनी म्हज्या मिस्त्रीन म्हजे लागीं विनंती केली कॉलेजीक वचोंक आनी पत्रकाराची स्कॉलरशिपाचेर तांकां गमलें की म्हाका बरोवंक जाता म्हूण. पूण म्हाका वचोंक जालें ना. तर म्हाका डिग्री ना वो बरोवपाची वो पत्रकाराची. म्हाका कोणेंच पुस्तक बरोवंक शिकोवंक ना, पूण हांवें हालींच म्हजो नवोद वो पुस्तक बरयला. आनी हांव म्हजे वडवीक सांगना, हांव देवाची वडवीक सांगोंक सोदतां. हांव म्हणटा, पूण देव पोले तूं आतां खंयसर आसा तें म्हत्वाचें न्हय. सो तूं देवाक भितर घेशी जाल्यार तो तुजें जिवीत सारकेंच पुरें बदलतलो. तुवें फाटल्या जिवितान कितें केलां तें म्हत्वाचें न्हय, सर फकत तूं देवाक भितर घेशी. तुका तुज्या फाटल्या जिवितान कितें केलां तें म्हत्वाचें न्हय, सर तूं फकत तुवें निश्चय केल्यार एक बरी मनाची अवस्था दवर, कोणाक तरी एक आशिर्वाद जा आनी देवाक भितर येवंक दी, त्यो सगलें सारकें करतलो. ह्या रुमान खूब कान्यो आसात. जायत कडेन ह्यो कान्यो आयकोन हांवें जें सुचलां तें कांयच न्हय अशें दिसत. म्हाका फटोवन सांगोंक ना की फकत म्हाकाच एक वायट वेल सोंसचो पडलो म्हूण. तुमी जायतींच जाणां खुबूच दूख आनी त्रास सोसूंक पावल्या, आनी तरी देवाक तुमचेर गर्व आसा, कित्याक आयज रात्रीक तुमी ताका नमस्कार करूंक आयल्यात. आयज तुमी ताचे बदल जायतेच शिकल्यात. चोय संवसारांत कितलोच लोक जी दुखवल्यांत भायर आसात सोरो पिवन ड्रग्स घेवन आनी सगल्यो वायट वस्तू ज्याच्यान करूं येतात त्यो करून, आनी तांचो जाबाब न्हय. तुमी हांगा आसात जंय तुमकां जाबाब मेळटलो. पूण देव, म्हाका एफेसकारांचो पुस्तक आवडटा. थंय म्हटलां आमी आमच्या पातकान आसलीं तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमचे पासत मरोंक. पूण देव आमच्या जिविताच्या पातकान, दुखान आनी किरकोलायेन आडखोल हाडटा, कालोखान उजवाड पोजोलता. जिवीत मरण सारक्या अनुभवान येता, आनी जेन्ना देव हाजीर जाता तेन्ना कितलेचेच म्हत्वपण आसना. कितें जाता जेन्ना पवित्र देव मोदें येता. थोडे उत्तेजन दिवया तुमच्या मोदल्यांक जी देवाची सेवा करिना, तांचे कदें काजार जाल्यांत. एका मिनिटाक पावलूचो उगडास करुया. जो सोदतालो क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक, तांकां दुमालो दिवंक, तो आसलो जेन्ना स्टेफनाक पात्रायतेले आनी ताचो आनंद घेतलो. तो एकदमूच देवस्पणी मनीस आसलो. ताका गर्वा बद्दल एक व्हड प्रश्न आसलो. जिवितान ताणें जें केलां ताचे बद्दल तो गर्वी आसलो. ताका ताचें सगळें मोल आनी किंमत ताच्या समाजीक सोम्यान आनी देवस्पण्यान मेळ्ळी. आनी तो घोड्याचेर प्रवास करतालो. त्या परी ते प्रवास करताले. तो एका गांवांतल्यान दुसऱ्यार वेतालो. देव आयलो अकस्मात आनी ताका ताच्या घोड्या वेलो सकयल दवडयलो. ताका कुड्डो केलो, ताचे लागीं उलयलो, आनी तूं केदींच नको कितें जायत तें त्या मनशाक जाचो तूं मोग कोत्ताय जर तूं ताचे पासत मागत जाल्यार. म्हाका एक सांगूं दी, म्हाका पडलेलें ना ते कितले सादारण आनी निश्ठूर आसात ते, आनी कितले देवाचे विरोध आसात ते. सर देव हाजीर जाता जाल्यार एक पवित्र आदकोलाच्यान ताचें जिवीत बदलूं येता आनी ते वेगी जावं येता. आमेन. पूण देव तांणी म्हाका हालींच सांगलां की सगळ्या वनोदीक आमकां मागण्याची विनंती मेळता. आमच्या ऑफिसान ती जावन आसा. लोक आमकां फोन करून विचारता ताच्या मोगाची आसा ताचे पासत मागणे कर म्हूण. असो अस्मताक कितल्या जाणांची काळजां तुटतात. आपल्या भुरग्या पासत ती काळजां जाल्यार ताचे पासत आवय बापय भयणी आनी इश्टा पासत. जेन्ना तूं जाणय देवा उदेशी तुका कितें मेळटा तें आनी पळयताय लोक कितें निरासपणाचें जिवीत जियेता तें, हांव तुका सांगता देवाच्यान तें पावो येता. देवाच्यान जाता. देवा मोदें पडोंक माग. देवा आमच्या जिवितान पवित्र आडखोल हाड. आमच्या जिवितान कितें तरी कर जें फकत तुज्यान करूं येता. पळोवया कोरिंथकारांक 2:7, 5 आनी 6. 2 कोरिंथकारांक चॅप्टर 7 वर्स 5 आनी 6. आमी मेसिडोनियाक पावल्या उपरांत पर्यान हे आमचे कुडीक
विसयूच नासलो. आतां हे पळय, पूण वेता थंयसर सगळ्या जिन्साचे कोश्तोक आमी भोगले. भायल्यान झुजां आसलीं आनी भितरल्यान भिरांत आनी हुस्के आमकां आसले. एकदम किरकोळ. पूण देव, म्हाका हें आवडटा. हांव तुमकां सांगता, म्हज्यान हें बिल्डींग धांवूं येता हें चालू दवरल्यार. पूण देव जो मन मोडलेल्यांक बुजवून उत्तेजन, खुशालपण आनी घोटाय दिता, अशें तिताक आमचे शीम पावोन आमकां बुजवून उत्तेजन, खुशालपण आनी घोटाय दिली. ते दुखी आसले, ते बुडटाले, ते भिरांतीन आसले, ते भियेलेले, ते निराशी जाल्ले. पूण देव, तूं जाणाय, जेन्ना तुका उत्तेजन जाय, तुका उत्तेजन दिनात ताचेर रागार जायनाका. हांवें तें खूब वर्सां केलें. बरें, म्हाका उत्तेजन जाय. बरें, लोक सदांच नकलो तुका उत्तेजन जाय म्हूण. आनी तेंच न्हय, खंयसर तरी बसल्यान आमकां खूब उत्तेजन जाय. तुका कोण आयतारा सकाळीं इगोर्जेन हांसता आनी म्हणटा देवाक आर्गां ताची मुन्नी न्हय, तांकां प्रश्न ना म्हूण. हांव जाणा, हांसत्या तोंडान इगोर्जे वचो वर्सांक बरें आर्गां देवा, देव बरें कर, जेजू, आमेन आमेन आमेन, आनी मोतरान परत बसून देवा लागीं सगळी वाट जगडटाली. हांव जाणा तें कशें चलता तें. हांव शिकल्या देवाशी वचोंक. देवा, म्हाका उत्तेजन जाय. म्हाका थोडी शाबासकी जाय. जें कितें म्हाका जाय तें म्हज्यान घेवन देवाशी वचूं येता. आनी तो तें ओचोऱ्यांनी दीत, वो तें म्हाका एका दुसऱ्या मनशा वरवीं दीत. पूण म्हाका गमन आयला की देव वो म्हज्या इश्टाचेर वो हाचेर वो ताचेर रागार जावप कित्याकूच न्हय, कित्याक तें कांय करपाक ना. आनी प्रश्न बिगडटा. आनी लोकांक पळोवंक बंद करूंक जाय. आमकां जाय तें आमकां मेलोंक आनी देवाक पळोवंक जाय. त्यो आमच्यो गरजो पुरो करतलो जायते फावटी लोकां वरवीं. पूण ताचो अपमान जाता जेन्ना आमी तांचे विशीं वेता, ताचे वचनासतना. आनी हें पुरो कोणाक तरी ह्या सुमारान मेकलें करच्याक. तुमी आतां घरा वचो येता आनी तुमी जाका आयल्यान तें तुमकां मेवतलें. कित्याक तुमी जाय न्ही जाता कोणाचेर तरी रागार आसात सगळोच वेळ, कित्याक ती तुका जाय ते भाशेन दवरूंक पावनान देखून. दुसऱ्यांचेर तुजे आनंदाची जबाबदारी घाली नाका. फकत आनंदीत जा. आनी आनंदीत आसतना थोडो वेळ आनंदीत राव. आमेन. पूण देव शीस मोनकोनीन आसले देवाचें काम करतात देखून. पूण देवान देवदूत धाडून दार उकोडलें. तूं जाणाय, जायते फावटी आशिर्वाद आमच्या प्रश्नांनी मिसोल जातात जेन्ना आमी देवाची सेवा करता. कठीण जाता जेन्ना तूं सारकें तें कोत्ता, पूण तुका सारको परिणाम मेळ्ळो ना. तूं जाणाय, जेन्ना शेद्राक, मिशाक, अबेदनेगो जळत्या उज्यांत आसले, खोरून गरम आसली म्हणून सोदता ते तांतून पडचे आदी. ते पयलेंच गरम आसों येता तितले गरम आसले. आनी जेन्ना ते मान बागूंक तयार नासले, ची आसती सारकी वस करूंक, बायबल म्हणटा की राजान खोण 7 फावटी आनी गरम केली आदी आसले तेचे परस. म्हज्या जिवितान जायतेच फावटी अशें घडलां जेन्ना म्हाका दिसलें हांव सारकें कोत्ता म्हूण, आनी तरी आसतना अशें दिसो की हांव त्रासान पडटाली म्हूण. बरें, असल्या वेळार आसूं तूं कितें कोत्ता? तूं फकत देवाचेर विस्वास दवर की ताचो हात तुजेर आसा, तो जाणो कितें कोत्ता तें. आनी तुज्या भितरल्यान कितें तरी ताका बदलचें पडटलें. ताणें तुज्या जिवितान तुका जाय तें मेळच्या आदी. चोथ मान व मानिका देव खोण उजार करता आमच्या जिवितांच्या बंदकोनी तोडूंक. आमच्या जिवितान आमी वाडोनान जेन्ना सगळें सोंपें आसा. बरें, तुज्या बऱ्या जाबाबाक देव बरें करूं. तांकां कोणान सुटोयलें. ते कोणांत आसले जेन्ना तांकां ताच्या बंदकोनींतले सुटोयलेले. कोण म्हजें आयकता? ते सोफाचेर बसून नासले 2 हात आनी टीव्ही पळोवन तांकां कोणांत सुटका मेवली. ते भायर मॉलान नासले शॉपिंग करून तांकां कोणांत सुटका मेवली. म्हाका जायतींच वर्सां लागलीं सजमोंक की म्हजे सगळे वन व्हडले दुस्मान आसले ते वेळ सरतूच म्हजे घोट इश्ट जाले. म्हज्या जिवितांतले सावलून म्हज्या भितरल्या सावलूक भायर काडले. आनी जर तूं नकळे बायबलीन सावलू कोण तो आतां आमकां एक निरोवपाक वेल ना. त्यो सदांच तुज्या भोंवतणी लोकांक दवरचो ना जी तुका जाय ते परी तुका त्रातार करतली. केन्नाय तो तुज्या भोंवतणी आसली मनशां दवरता जी तुका तितले बरे भाशेन त्रातार करिनात आनी मागीर तुका गमन येता तुजे भितर कितें आसा तें.
बरें आमकां थावें जावंक जाय की आमी कितेंय भोगलां ताची पर्वा करिनासतना देवान आमच्या जिवितान एक येवजण दवरल्या जी आमच्यान चिंतिनेचो तितली महान आसा आनी आमच्या जिवितान देवाचे पवित्र हस्तक्षेप करूंक मागूंक जाय आमचे आडकोलायन. हे सुमान भोर आमकां एक खेरीत नेट सोयरीगोत जोडपा विशीं धरूंक जाय. खरेपणी बुधवारा दीस आमची सगळी मिनिस्ट्री इश्ट आनी वांगडी जे ह्या विभागान आसात तांचे पासून मागणें कोत्तेली. तूं जाणय तुका जो सोयरीगोत ना जाल्यार तूं एकसुलें जातलें आनी तुका वायट सोयरीगोत आसा तूं निराशी जातलें आनी आमकां सोयरीगोटीची गरज पूण आमी खात्री करूंक जाय त्यो सारक्यो बऱ्यो सोयरीगोती म्हूण सांतुलनाच्यो सोयरीगोती. म्हाका दिसता एक खेरीत शिकोवन जातली जी तुका आतांच आतां दितली. तर हाचो तुमी फायदो घेयात. सुरू कर शिकोवंक तुजी सोयरीगोत लोकां सवय कशी बरी करूं येता ती. आतां बाकीच्या दिसाक जिवाक बरो विसय घे. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.